काल आमचे राज्याचे वीज मंत्री सुदीनबाब ढवळकार हांच्यांनी कितें केलें तें सगळ्यांक खबर आसा. आमकां तांच्यांनी खास करून म्हटलें की आमकां काम धंदो ना म्हणून. पूण हांव तांकां सांगपाक सोदतां की आमचें कामूच दाखोवन दिवपाचें की रुलींग पार्टी खंय चुकता ती आनी ह्याच खातीर ऑपोजिशन आसता. म्हाका दिसता की सुदीनबाब खूब काम केलें तेंच्यांनी. एक वेळ थकले आसतले, एक वेळ वयाचे बीन थोडे आसता म्हणून एक दीस केल्लो स्टेटमेंट मागीर दुसरे दिसा विसरता आसतले आनी तें सगळें पुराय गोंयकारांनी पळयलां की तेंच्यांनी एक दीस केल्लो स्टेटमेंट दुसरे दीस ते कशें विसरले. आनिकूय खुबश्यो गजाली ते विसरल्या. तांकां परत हांव मातश्यो याद करून दिता ह्यो गजाली. ते ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आशिल्ले तेन्ना तांच्यांनी फोंड्यां एक जागो एक्वायर केल्लो की ऑटोमेटेड ड्रायव्हिंग टेस्ट रूट स्थापन करतले म्हणून. तो आजून पर्यंत तर तेंगेलो जायना. याद करून दिता हांव, आमी बीन भरपूर जाण विसरले आसतले. फोंड्यान टोटल 450 कोटी खर्च करून सिवरेज कॉर्पोरेशनाचे जे जेन्ना चेअरमॅन आशिल्ले तेन्ना STPs हे करपाचे, सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट करपाचे तेंच्यांनी हें केल्लें. तें काम खंय पावलां तें आजून म्हाका समजना. म्हाज्या स्वताच्या बिल्डिंगेन जंय म्हाजें ऑफिस आसा फाटलें 1 वर्स जालें कनेक्शनाचें एप्लिकेशन पेंडींग आसा, आजून कनेक्शनां दिना. हे ते विसरल्या. PWDचे मिनिस्टर आसतना सुदीनबाबान जाहीर केल्लें की 24 वरां उदक मेळटलें म्हणून सगळ्यांक. ते विसरले. तुमकां याद जाता जाल्यार खबर ना पूण 2012-2013 वर्सा सुदीनबाब ढवळकारान गोंयचे सगळे लायटीचे खांबे पावण्यार काडलेले लायटीचे खांबे आनी सायन बोर्ड्स. जे PWD मिनिस्टर आशिल्ले तेन्ना की सायन बोर्ड तेंच्यांनी जैन म्हणटा ते एकटो पर्वरीचो कोण तरी तेका दिता म्हणून सांगलेलें आनी ताणें तेजेर एडवर्टायजमेंट करपाची आनी पयशे कलेक्ट करपाचे. तेकाय आमी विरोध केल्लो आनी ते मागीर इमिजिएटली तेंच्यांनी बंद केलें. तांकां किकबॅक म्हणून थोडोसो मडकय मतदारसंघान त्याच जैनान थोडे सायन बोर्ड्स लायिल्ले. पूण ते सायन बोर्ड सुद्दां जे रोड काँग्रेस आसता तेजे प्रमाणे नाशिल्ले. आमी तेजेर सुद्दां तांकां सगळी याद करून दिली. ह्यो सगळ्यो गजाली म्हाका याद करून दिवच्यो पडटा कारण सुदीनबाब हालींच्या तेंपार बरेंच विसरपाक लागल्या. आतां फट सुदीनबाबान जी मारली, पयले दिसा सांगलें की सगळे LT जे कनेक्शन्स आसा तांकांय आमी TOD लायतले म्हणून आनी मागीर दुसरे दिसा सांगलें की आपणें LTच्या बाबतींत उलोवंकूच ना, आपूण STच्याच बाबतींत उलयला म्हणून. आतां ही फट कशी हें हांव तुमकां थोडेशें एक्सप्लेन करून सांगतां. सुदीनबाबान कितें सांगलें की 2 वर्सां जालीं की ते स्टडी करता म्हणून आनी आमकां म्हटलें तेंच्यांनी आनी प्रेसवाल्यांकूय म्हटलें की तुमी स्टडी करनासतना येता म्हणून. हांव सुदीनाले कॉन्स्टिट्युएन्सीचो आसल्या कारणान हांव तुमचे कडेन माफी मागतां की ताणें अशें तुमकां म्हटलें म्हणून. पूण स्टडी आमी केल्या, आमी करता स्टडी. 2 वर्सां तुमी म्हणटा की तुमी स्टडी केली म्हणून. कित्याचेर स्टडी केली? तुमी LT कनेक्शनाक TOD लावपाचेच नाशिल्ले जाल्यार स्टडी कित्याचेर केली? आनी दुसरी गजाल, तुमी फाटलीं 7 वर्सां ST कनेक्शनाचेर ऑलरेडी TOD लायल्या जाल्यार तुमकां स्टडी कितें करपा जाय? सो आमकां पिश्यान काडटा. 7.5 लाख मिटर गोंयांत चेंज जावपाचे आसा स्मार्ट मिटरिंगाच्या थ्रू. 7.5 लाख मिटर गोंयांत 7.5 लाखूच मिटर आसा. म्हणजे स्मार्ट मिटर सगळे 7.5 लाख चेंज जावपाचे आसा. सगळे मिटर स्मार्ट मिटर जावपाचे आसा गोंयांतले. आतां तुमकां जर TOD फक्त STक लावपाची आशिल्ली जाल्यार गोंयांतले 7.5 लाखूय मिटर कित्याक चेंज करता? हाजी जाप सुदीनबाबान दिवची न्ही. बेश्टेच आरोप केले, काम धंदो ना, मूर्ख मनीस म्हटलें म्हणून जावपा ना. हितूंतल्यान तुजें फ्रस्ट्रेशन दिसता. आनी हें फ्रस्ट्रेशन कित्याक? कारण तुवें एक स्टेटमेंट केलें आनी त्या स्टेटमेंटाचे 2 दीस गोंयभर सगळ्या कडल्यान विरोध आयलो आनी विरोध आयलो म्हणून तुका मागीर नाइलाजान आनी फ्रस्ट्रेशनान हे असले वाक्यां वापरची पडली, मूर्ख मनीस आनी काम धंदो नाशिल्ले मनीस म्हणून. ताच्या माध्यमांतल्यान
सुदीन बाबाक ताच्या चीफ एक्झिक्युटीव इलेक्ट्रिकल इंजिनियराक आनी सगळ्या जनतेक ही एक पब्लीक नोटीस दाखोवपाक सोदता. जी पब्लीक नोटीस तुमकां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या वेबसायटीचेर मेळटली. ही पब्लीक नोटीस आसा जी आमचे पिटिशन नंबर 141 ऑफ 2025 आशिल्ले टॅरीफ वाडोवपाच्या संबंधान ताज्या बाबतीन ही फायनल ऑर्डर आसा डेटेड. ही फायनल ऑर्डर इम्प्लिमेंट जाता 1 ऑक्टोबर 2025 1 ऑक्टोबर 2025 ही ऑर्डर इम्प्लिमेंट जाता. ही ऑर्डरीचेर हांगा हायलायट केल्लें तें हांव तुमकां वाचून दाखयतां. फर्दर ऑल LT consumers except agriculture shall be mandatory billed under TOD tariff at the rates given in below schedule from the date of installation of smart meters in their premises. ही नोटीस इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान पब्लीश केल्या. सुदीन बाबान हेजेर स्टडी करची. एटीकटी पडली तुका, हें वाच सारकें. आमी स्टडी करून आयल्या, तुका परत एग्जाम दिवची पडटली. आतां हें कितें 7.5 लाख स्मार्ट मिटर जेन्ना तुमच्या घरा कडले चेंज जातले, तुमचो जर डिसेंबरान मिटर चेंज जालो जाल्यार डिसेंबरान तुमकां TOD लागू. सुदीन बाब ही नोटीस वाच परत एकदां. तुमकां जर शिकोवपाक जाय जाल्यार आमी येता शिकोवपाक. आतां जालें कितें की हें तांकां करपाचेंच आशिल्लें. ही ऑलरेडी ऑर्डर पास जाल्या. ही ऑर्डर तेंच्यांनी अपलोड केल्या सुद्दां. आनी ताणें कितें ऑर्डरीन आसा पळय तेंच त्या दिसा प्रेसाक सांगलें. पूण मागीर इतलो बोवाळ जालो, सर्वसामान्य लोकांक कळ्ळें की आपल्या हितूंतल्यान आपल्यालें बील कितलें वाडटलें. आनी हें इलेक्शनाचें इयर, ZP इलेक्शनूय लागीं आसा आनी फुडल्या वर्सा असेंब्ली इलेक्शन येतलें. त्या खातीर सुदीन बाबान काल पळय उतरां वापरली ती बीन सारकीं आसा की फुडलें सरकार जें येतलें तेका मागीर डिसायड कोन्नी कितें लावपाचें काय ना तें. म्हणल्यार हें आतां पेंडींग दवरतलें. आनी यदा कदाचीत फुडें जर BJPचें सरकार आयलें, तें देवाचे कृपेन येवचें न्ही, कारण आयलें जाल्यार हें 7.5 लाख मिटरांक सगळ्या लोकांक लागू जातलें. 20% तो कितें इन्क्रीज म्हणटा पळय तें. ही सुदिनाली फटिंगपणां. स्टडी आमी करता, कळ्ळें. तुमी बीन सारकी स्टडी करून येवची. तांकां याद उरली ती फक्त 20%, 20%. आनी 20% एक तांचो कितें तरी वेगळो तो वेगळें गणीत आसा 20%चें. ह्या फावटी दिवाळेक मातशी चडूच लायन लागलेली म्हणून आयकलें हांवें तेंच्या घराच्या भायर. सो त्या खातीर ते 20%च तेजे तकलेन मातशें उरलें आनी तेच 20% तो हेवटेन तेवटेन करीत रावलो. आनी हे सगळे पयलींचे पळय 450 कोटी सिवरेजाचे, ऑटोमेटेड ड्रायव्हिंग टेस्टाचे, हाय सेक्युरिटी नंबर प्लेट, एडवर्टिजमेंट, हांगाय बीन कितें 20% आशिल्लें तें आमकां सगळ्यांक खबर आसा आनी लोकांकूय तें सारकें खबर आसा. सुदीन बाब तुमकां परत एकदां सांगता की ह्या गजाली खातीर सामान्य जनतेक खूब त्रास जावपाचो आसा. आनी स्मार्ट मिटर कसो ऑपरेट जाता वो आजून पर्यंत तर खुबश्या सामान्य लोकांक खबर ना की कितें त्रास जावपाक शकता ते हो स्मार्ट मिटर येतकीर. आनी हांव त्या खातीर मागता की वाल्मिकी बाबा कडेन की तांच्यांनी फुडें उलोवप मातशें करता. गोंयांत स्मार्ट मिटर आमकां नाका. म्हाका दिसता हे सगळ्या गोंयकारांनी बरे भशेन समजून घेवंक जाय की स्मार्ट मिटर आयले जाल्यार कसलो संकट आमचेर येवंक शकता तो. गोंयांत आमकां स्मार्ट मिटर नाका हें आमी आम आदमी पक्ष परत परत म्हणीत आसा. जेन्ना ही ऑर्डरीची अनावन्समेंट आयली तेन्ना आमी PC घेतिल्ली. काल आमी डिपार्टमेंटान वचून प्रोटेस्ट केलो. आज PC घेता आनी परत परत आमी लोकांक सांगता की गोंयांत स्मार्ट मिटर येवंक जायना. कित्याक तें सांगता तुमकां. पयलें म्हळ्यार हो जो स्मार्ट मिटराचो जो टेंडरूच आसा तो येदो व्हडलो स्कॅम. जेन्ना एसेंब्लीन न्ही जेन्ना कॅबिनेटान ह्या प्रोजेक्टाचो अप्रुवल जाल्लो तेन्ना 450 कोटीचो अप्रुवल जाल्लो. पूण टेंडर एवॉर्ड करतना एकाच कंपनीक ताजो वॅल्यू कितलो जालो
450 कोटीचो 500 न्ही, 550 न्ही, 600 सुद्दां न्ही, 900 कोटी ऑलमोस्ट 890+ क्रोर्स. 450 कोटीचो टेंडर 900 कोटीक एवॉर्ड जाता. हाज्या पेक्षा व्हडलो स्कॅम म्हाका दिसता आसूंकूच शकना. काल जे चीफ इंजिनियरान हाजें एक्सप्लेनेशन दिवपाक ट्राय केलें पळय न्ही, म्हाका दिसता हाजे वयल्यान आनिकूय प्रश्न निर्माण जाल्ले आसा. आनी हांव मागता बाब सुदीन ढवळीकरान ताणें एक्सप्लेन करची, बरी स्टडी करची आनी एक्सप्लेन करचें की 450 कोटीचो एप्रुवल जाल्लो टेंडर एवॉर्ड जाता जाता 900 कोटी कसो जालो तो. 750 मिटर हाज्या अंडर चेंज जावपाचें आसा. जशें बाब 7.5 लाख मिटर हातूंचे चेंज जावपाचे आसा जशें सुरेल बाबान सांगलें. आनी हे सगळे 900 कोटी कोणाक वतले? एकाच कंपनीक, DG स्मार्ट म्हणून. हांव मुद्दम सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या वेबसायटीर गेलो, ताजेर तांचो सारको फूल डेटा आसा. खंयच्या राज्यान कितले स्मार्ट मिटर लागपाचें काम चालू आसा आनी कोण कोण कॉन्ट्रॅक्टर तो. गोंय सोडून म्हाका ह्या कॉन्ट्रॅक्टराचें नांव खंयच दिसलें ना, DG स्मार्ट. सो हो DG स्मार्ट कोण? ज्या मनशाक एक्सपिरियन्स आसा काय ना हाजेर प्रश्न आसा. ज्या मनशान खंयच्याच बाकीच्या राज्यान हे इन्स्टॉल केल्लें ना, ताका गोंयान फट्ट करून 900 कोटीचो कॉन्ट्रॅक्ट तुमी कसो दिलो? ह्या कंपनीचे डायरेक्टर कोण? आनी ह्या डायरेक्टरां कडेन बाब सुदीन ढवळीकराचे काय भारतीय जनता पार्टीचे कितें कनेक्शन आसा काय ना? म्हाका दिसता हो प्रश्न खूब इम्पॉर्टंट जाल्लो आसा. सो पयलीं म्हळ्यार आमकां स्मार्ट मिटर नाका, कित्याक इट लुक्स लायक अ वेल बेक्ड स्कॅम. 450 कोटीचे 900 कोटी जाल्ले आसा आनी ते एका कंपनीक जाका कांयच एक्सपिरियन्स आशिल्ली दिसना तांकां मेळिल्ले आसा. दुसरें म्हळ्यार जे आमी परत परत सांगिल्लें आसा, ज्या दिसाच्यान तुमच्या घरा स्मार्ट मिटर लागलो त्या दिसाच्यान तुमचें बील जें आसा डबल ट्रिपल जावपाची गॅरंटी आसा. हें हांव फक्त म्हाका दिसता म्हणून सांगिना. जशें सांगलें, तुमी मुद्दम वेबसायटीर वचून पळयात खंयच्या राज्यान सगळ्यांक चड स्मार्ट मिटर लागल्या. चडशे सगळ्या भारतीय जनता पार्टीच्या शासीत राज्यांनी लागिल्ले आसा. गुजरातान, बिहारान, उत्तर प्रदेशान, महाराष्ट्रान. आनी तुमी मुद्दम गुगल करात, स्मार्ट मिटर इश्यूज म्हणून गुगल केलें न्ही, गुगल तुमकां ऑप्शन्स दिता, सजेशन्स दिता. स्मार्ट मिटर इश्यूज इन गुजरात, स्मार्ट मिटर इश्यूज इन बिहार, स्मार्ट मिटर इश्यूज इन उत्तर प्रदेश अशें ऑप्शन दिता. आनी ते मुद्दम तुमी सिलेक्ट करात. बोबो पडिल्ले अशा लोकांच्यो थंय इतले तांकां त्रास जाल्ले आसा. लोक म्हणटात की आमकां जे 1000-1200 रुपयाचे बील येताले ते आतां 2,500-3,000 हजार येवपाक लागिल्ले आसा. जांकां 2,000-2,500 हजार येताले तांकां 5,000-6,000 हजार बिलाचे येवपाक लागिल्ले आसा. एज सून एज द स्मार्ट मिटर्स हॅव बीन इन्स्टॉल्ड. तर आमी चिंतूंक जाय की ह्या स्मार्ट मिटरा खातीर भरपूर बील वाडपाचें आसा. आनी फक्त मिटरिंगा खातीर न्ही, हाज्या मागीर बिलान खुबशे वेगळे वेगळे चार्जीस लागपाचे आसा तुमकां. स्मार्ट मिटर सरचार्ज आसतलो, आनी कसले सरचार्ज आसतलो, हे लावन लावन खूब एक्स्ट्रा कॉस्ट वाडपाचो आसा. कित्याक स्मार्ट मिटरान डेटा मॅनेजमेंट आसा, ॲप आसा, खुबशे ताका बॅक एंड सर्विसीस दिवपाचे आसता. सो फक्त मिटर घालें म्हणून काम जालें अशें ना, हाका मंथली मेंटेनन्स कॉस्ट आसतलो डेटा मॅनेजमेंटाचा, तो खूब म्हारग आसता. सो हे सगळे सरचार्ज तुमच्या बिलार लागपाचे आसा. सो तुमी जर 800 रुपयाचे आज जर वीज वापरता, तुमचें बील बाकीचे सगळे सरचार्ज लावन जर 1000-1200 येता, त्याच 800 रुपयाचे कन्झम्पशनाक तुमचे कमीच कमी 2,500 ते 3,000 बील येवपाचें आसा. हांव तुमकां बरोवन दिता. तिसरो इश्यू म्हळ्यार जशें सांगलें, प्रीपेड फिचर जो आसा दॅट इज द बिगेस्ट डेंजर. जसो प्रीपेड फोनाचेर बॅलन्स सोंपलो, तुमचो फोन बंद जालो, तसोच प्रीपेड मिटराचेर हो स्मार्ट प्रीपेड मिटर, हाजेर जेन्ना बॅलन्स सोंपतलो तेन्ना तुमची लायट बंद जातली. आनी तुमकां आज जशें बील येतकच 1-2 म्हयने मेळटा बील पे करपाक, तशी सुविधा मेळची ना. तुमकां लायट येवपाक पयलीं तांचे कडेन वचून 5,000, 10,000, 20,000 मागतले ते पयलीं. आनी हे पयशे भरतकच तुमची लायट चालू जातली. आनी जसो हो बॅलन्स कमी जाता जाता जालो, तुमची लायट बंद. आनी मागीर तुमी रातचे जावं दिसाचें जावं तुमकां लायट मेळची ना अंटील यू रिचार्ज इट. तर आमी विचारूंक सोदता, हे प्रीपेड जे आसा हे कोणा खातीर? फक्त श्रीमंता खातीर? कित्याक सगळ्या कडेन स्मार्टफोन नासता हे रिचार्ज करपाक लास्टाक एकदम रातचे कितें प्रॉब्लम जालो जाल्यार.
सगळ्या कडेन हे स्मार्टफोन नासता. सो तुमी फक्त इलेक्ट्रिसिटी कोणाक फक्त श्रीमंत मनशाकूच सप्लाय करूंक शकता, आनी जर गरीब कोण आसा जाचे कडेन स्मार्टफोन ना ताणें जर ताजो बॅलन्स सोंपलो जाल्यार ताणें अंधकारान रावपाचें, काळखान रावपाचें. चवथो जो अजून पर्यंत गोंयान हाजे उल्लेख सुद्दां जावंक ना, देर इज अ ह्यूज सेफ्टी इशू विथ स्मार्ट मिटर्स. जशें सांगलें तुमी मुद्दाम सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या वेबसायटीर पळयात, crores of smart meters are being installed. कोट्यांनी, हजारांनी आनी लाखांनी न्ही, कोट्यांनी नवे स्मार्ट मिटर सद्या इन्स्टॉल जायत राविल्ले आसा. आनी खूब कडेन आमी पळयतात की हातून फक्त टॅक्निकल इश्यूज न्ही, पूण देर आर सेफ्टी इश्यूज. खुबशे मिटरांचेर उजो लागिल्लो आसा, थोडे मिटर एक्सप्लोड जाल्ले आसा. दीज आर रियल इन्सिडंट्स दॅट हॅव हॅपन्ड. कित्याक कोट्यांनी मिटराचो एकदम डिमांड आयिल्लो आसा आनी कोण हे मिटर करता तांची क्वॉलिटी कंट्रोल कितें आसा कोणाक खबर ना. हे कोण तरी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्त्यांचेच कंपनी काय कितें, हाजेर म्हाका दिसता शोध लावचो पडटलो. बिकॉज ह्या मिटरांची कांयच गॅरंटी ना. बरें सारकें चलपाची गॅरंटी नाच, पूण उजो लागचो ना ही गॅरंटी ना. सो देर इज अ रियल सेफ्टी इशू फॉर दी स्मार्ट मिटर्स बिसायड्स द टेक्निकल इश्यूज. आनी लास्ट जशें सांगलें, स्मार्ट मिटराची गोंयान गरजूच ना. गोंयान सगळ्या कडेन डिजिटल मिटर आसा. स्मार्ट मिटर खंय जाय आशिल्ले, थोड्या राज्यांनी फॉर वीच जेन्युइनली इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड जाय आशिल्लो. जे एनालॉग मिटर्स पयलीं तुमकां याद आसतले, ते घुंवताले, ते कुरू करून ते हें जाताले. खुबश्या राज्यांनी तशेंच मिटर आसा अजून. थंय तुमी अपग्रेड करतले जाल्यार ओके, डिजिटल स्कीप करून तुमी स्मार्ट मिटर घालात. पूण गोंयान जे ऑलरेडी अपग्रेड जाल्ले इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा, वी ऑलरेडी हॅव डिजिटल मिटर्स, जाचेर कोट्यांनी रुपयांनी तुमी खर्च केले आनी लोकांनी आपले नवे मिटर घालपाक खर्च केल्या. थंय तुमी हे खर्च केल्ले मिटर काडून स्मार्ट मिटर लोकांच्या हड्ड्यार कित्याक घालता? इट इज एब्सोल्युटली नॉट रिक्वायर्ड. कित्याक गोंयान हाची गरजूच ना. सो ह्या कारणां खातीर आम आदमी पक्षाचो क्लियर डिमांड आसा की आमकां स्मार्ट मिटर नाका. आवर फर्स्ट डिमांड इज दॅट यू हॅव टू स्क्रॅप इट. स्मार्ट मिटर टायम ऑफ डे तर तुमी चिंतूच नाका, प्रीपेड तुमी चिंतूच नाका. स्मार्ट मिटर इन्स्टॉल करपाचो सुद्दां प्रोजेक्ट तुमी बंद करात, हो आमचो पयलो डिमांड आसा. दुसरो डिमांड आसा जो आमी फाटलीं 5 वर्सां करीत आसा, गोंयकारांक पयलीं तुमी 24 तास लायट दियात. हे मिटराची नाटकां करूं नाकात. पयलीं जे इन्फ्रास्ट्रक्चर खरें अपग्रेड करूंक जाय, जे भ्रश्टाचार खरें कमी करूंक जाय, तें पयलीं करात तुमी. पयलीं तुमी सप्लाय 24 तास करात, मागीर फुडले हे नाका आशिल्ले अपग्रेडा बद्दल चिंतात. सो वी डिमांड दॅट यू हॅव 24 hour इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय इन गोवा. आनी तिसरो डिमांड दॅट वी हॅव बीन डिमांडींग फॉर अ व्हेरी लाँग टायम, गोंयकारांक 300 युनिट वीज फ्री मेळूंकूच जाय. दॅट इज आवर थर्ड डिमांड. And it is our promise in the 2022 elections and it will be a promise in 2027 elections की आम आदमी पक्षाचो सरकार आयलो जाल्यार जशें आमी दिल्लीन केलां आनी पंजाबान केलां, आयच्या परिस्थितीन लायटीचें बील भरपाक खूब प्रॉब्लम जाल्लो आसा लोकांक. वी वील गिव 300 युनिट्स इलेक्ट्रिसिटी फ्री टू ऑल गोवन्स. आनी आमचो तिसरो डिमांड भारतीय जनता पार्टी सरकारा कडेन आसा की यू शूड ऑल्सो गिव इट नाव बिफोर द इलेक्शन्स.